हॅलो वासंती, अगं तू खंय गो? माझी खबर बी घेवप ना तुवें? ये गो आयक गो, अगो राती माझ्या स्वप्नान भाऊ मुगो. भाऊ कोण कितें गो? भाऊ आमगे पयलींचो हय हय, राती म्हाज्या स्वप्नान येयलो मुगो आनी म्हाका उठयलो आनी तापलो मुगो. म्हाका म्हणलोलो कितें भानगड रे? हांवें म्हटलें भाऊ कसली? तर म्हणल्यार पुतळ्याची. हांवें म्हटलें आसलो गो. जाल्यार म्हाका कितें म्हणटा जाणा, हे म्हणपालो पुतळ्याची राजकारणां करता मरे, तांकां सांग म्हण लागलो. पुतळे घालपाक जाय मरे, पुतळे उबे करपाक जाय मरे, करा. विधानसभेच्या गेटी कडल्यान तुमकां कोणाचे पुतळे उबे करपाचे आसा पळय तितल्यांचेय करा. जाय जाल्यार जागो उरता पळय तो नवे कोण आसा पळय आतां वयतले काम कार्य केल्ले तेंच्या खातीर राखून दवरा. जाय जाल्यार म्हाजोय पुतळो थंयच्यान काडा. लक्षान दवरा, आमकां लोक याद करता, आमी लोकांच्या काळजान आसा ते पुतळ्यांक लागून न्ही, आमी केल्ल्या कामांक लागून. जर करतात जाल्यार पळय इतिहास, आमी जें काम केल्लें पळय तेजो इतिहास प्रत्येक गोंयच्या भुरग्याक शिकया म्हणून सांग. 5वी ते 10वी मेरेन प्रत्येक जर गोंयच्या भुरग्याक आमचो इतिहास शिकयलो जाल्यार 50 वर्सां उपरांत पळया तुमी उबे केल्ले ते पुतळे लोक लक्षान दवरता काय आमी आमचो शिकलेलो इतिहास भुरगे लक्षान दवरता ते. राजकारणां करता पुतळ्यांक लागून. आनी म्हाका कितें म्हणूंक लागलो जाणा मुगो, आपल्या वेळार म्हणपालो अनाडी आशिल्ले रे राजकारणान मनीस, पूण आतां तुमगेले कोण रे? शिकलेले सवरलेले डिमांड करता मरे, शिकून सवरून ब्रूत मरे हे. हांवें म्हटलें भाऊ हांव कितें करूं तर ताका? हांवें म्हटलें भाऊ तूं एक काम कर मरे, तेज्या स्वप्नान चल मरे. म्हाका म्हणलो कोणाच्या? म्हणलें बाईच्या. तर म्हणपालो खंय रे, तो न्हिदत ना ह्या दिसांनी, आतां न्ही ते मायनीचे परते लफडे येयला रे, म्हणून तुज्या स्वप्नान येयला. तूं कसो तो सांगता तो सांग. आतां म्हाजें टेंशन येयला गो, बाईक कसो म्हणून रकाद दिवं येदो बाबूचो. पळयता फुडल्या आठवड्याक मागीर तुका फोन करता परतो भाऊ येयलो जाल्यार. बरें मुगो, बरें बाय.